सुमार 4 महिन्या उपरांत निमणे कडेन गोंयच्यो शिमो सगळे तरेचे वाहतुकी खातीर उक्त्यो. कोरोनाचो धोको कायम आशिल्ल्यान सरकारी पायाभूत सुविधा आनी मनीसबळ मात दबावा खाला. रिणावेली स्थगिती आनीक 3 महिन्यांनी वाडोव येता. पर्यटन व्यवसाया कडेन संबंधित आशिल्ल्यांनी केली मागणी. बोवाळ आनी विरोधा उपरांत निमणे कडेन गोंयांत जाली जेईई परीक्षा. परीक्षे खातीर केल्ली तयारी पळोवन विद्यार्थ्यांनी उक्तायलें समाधान. अलाहाबाद उच्च न्यायालयान दोतोर कफील खानाच्या सुटकेचो दिलो आदेश. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या खाला लायिल्ले आरोपय कोर्टान मारले भायर. येवकार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. फाटल्या कांय दिसा सावन दर दिसा 75,000 वयर कोरोना केशींची नोंद जायत आसा. पूण मंगळारा मात कोरोना केशींचो आलेख देंविल्ल्याचें दिसून आयलें. भारतांत फाटल्या 24 वरांत 69,921 नव्या कोविड केशींची नोंद जाल्या. भारतांतल्या कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 36,91,167 पावलो. मजगतीं 819 जाणांक मरण आयलें. कोरोना महामारीच्या काळान भारतांत 1 सप्टेंबराच्यान अनलॉक 4 सुरवात जाल्या. एकाच दिसा भारतात 69,921 कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 819 मरणांची जाल्यार 65,081 जाण कोरोना मुक्त जावन घरा गेल्यात. भारताच्या कोरोना विरुद्धच्या झुजात भारताक मजत जावची ह्या हेतान जपानाची संस्था जिकान भारता वांगडा कबलात केल्या. तशेंच भारताक 3,500 कोटींची रिणय दिला. भलायकी मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा येवजणेक हातभार लागचो हो हाचे फाटलो मुख्य उद्देश आसा. आतां मेरेन भारतात 36,91,166 कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या. एक्टिव्ह केशींनी 7,85,000 आंकडो हुंपलो. 65,288 पेशंटांक मरण आयलें. जाल्यार 28,39,882 दुयेंती बरे जावन घरा गेल्यात. भारतांतली कोरोना पिडेस्त 5 राज्यां. महाराष्ट्रातलो आंकडो पावलो 7,92,000 त्याच्या फाटोफाट नंबर लागता तो आंध्र प्रदेशाचो. थंय 4,34,000. मागीर तमिळनाडूत 4,28,000. उपरांत कर्नाटकात 3,42,000 आणि उत्तर प्रदेशातलो आंकडो पावला 2,30,000. आनी कोरोनान पिडलेले संवसारभरातले 5 देश. 58,99,000 केशीं सयत अमेरिका सगळ्यात फुडें आसा. फाटोफाट 38,46,000 केशीं सयत येता ब्राझील. तिसरे सुवातेर भारतांतलो कोरोना केशींचो आंकडो 36,91,000 पावलो. उपरांत येता रशिया. रशियेंतल्यो केशी 9,95,000 पावल्यात. जाल्यार पेरूत 6,39,000 केशी नोंद जाल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमा खातीर गरजेची जेईई प्रवेश परीक्षा मंगळारा पणजे जाली. टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसच्या बिल्डिंगेन ही परीक्षा जाली. परीक्षे खातीर केल्ली तयारी पळोवन विद्यार्थ्यांनी समाधान उक्तायलें. परीक्षा दिवपाक आयिल्ल्या विद्यार्थ्यां कडेन गोवा 365 संवाद साधलो. पळयात. कोरोना महामारीच्या सावटाखाली ह्यो प्रवेश परीक्षा घेवपी विरोधी पक्ष काँग्रेसी सयत हेरांनी विरोध केल्लो. तरीकय सरकारान विद्यार्थ्यांची जतनाय घेत सरकारान जेईई परीक्षा घेतली. Paper was quite easy and the precautions are good. And you had prepared for this because this was something pandemic and you got a time. From my side I was prepared, but from their side also they are also prepared. There are no the proper social distancing was going on over there. Sanitization was good. Everything was good. So you all were waited for them. Yes. So how was your experience to answer in such a situation? It's like normal. How the exam goes on, it's the same. Was the exam was tough? The paper was tough? No, it's moderate. Not more tough and not. It's depend on your studies and all. So you hope you answered well. Yeah. How was the preparation made? And the answer Inside. was good. How many students were in the class? In the class, I think 30. Any suggestion you like to give? No, it's all was perfect. Because lots of opposition was there. The exam should be postponed. Postponed.
like in our state, in Goa, there is no need I for was. some Can you state tell me like how was the exam and what was the preparation inside? You can Exam was nice, and the preparation was like deliberately. I thought like there will be some crowding over there, but it was like fixed properly. There were gaps in between the two benches. No one was allowed to like move from there. well maintained. And how was the exam? Because everybody was talking the postponed and all. No, there is no need of such some kind of like everyone has prepared from this time. And they have done so well. I don't think they should have postponed this exam. Exam. Social distance has been maintained. That was maintained. So how was your experience to answer the exams in such situation? It was I was well prepared, so I don't have any issues about that, like, whether the exam was going to be conducted. How was the exam today? It was good. Like we thought, like after so long we have to answer the exam. So at the end, like it's over. So like that's good. And social distancing and Yeah, every it was measure. maintained. Like completely throughout the exam. How was the exam? It was pretty good. And what was your experience? It was something new which I had never experienced. What was new? Like all this sanitation facilities and all that. And there was no, you had a specific place allotted to you and you had to be over there only. If anything, if you needed anything, then you had to ask them. We want to know how was your exam? It was good. It was very comfortable, and they were very supportive. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. अनलॉक 4 उपरांत सगळ्यो गजाली ल्हव ल्हव जाग्यार पडपाक लागल्यात. गोंयच्यो शिमो काल राती सावन उक्त्यो केल्यात. गोंयान येवप्यांक होम क्वॉरंटायन रावपाची गरज ना. कसलेच कटकटी बगर आतां गोंयान भितर येवपाक मेळटा. केंद्रीय गृह मंत्रालयान काडिल्ल्या आदेशा प्रमाण राज्य सरकाराक म्हाल आनी मनशाचे आंतरराज्य वाहतुकीचेर निर्बंध घालपाक मेळचे नात. देखून सोमार दीस मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गोंयच्यो शिमो उक्त्यो करपाक सांगल्यो. शिमेचेर घातिल्ले बॅरिकेड्सय पुलिशेन काडल्यात. गोंयच्यो शिमो उक्त्यो केल्या उपरांत किरणपणी आरोंद शिमेर बोवाळ पळोवपाक मेळ्ळो. ह्या बोवाळा उपरांत गोंयांत आडखून पडिल्ले लोक शिमेर धांवले, जाल्यार तांकां शीम बंद आशिल्ली दिसून आयली. सिंधुदुर्ग पुलिशेन तांकां भितर सोडले नात. तांच्या म्हणण्या प्रमाण तांकां शिमो उक्त्यो करपाचो आदेश अजूनय मेळूंक ना. ह्या बोवाळा उपरांत गोंय पुलिशेनय आपले वटेनची शीम बंद केली. किरणपाणी गोवाची बॉर्डर पडटा आणि त्या सायडीन महाराष्ट्रा पडटा. ही बॉर्डर सकाळी ओपन केल्ली आणि आता परती बंद केल्लेली आसा गोवाची, कारण फुडें तांकां वचपाक महाराष्ट्रांत मेळना. ताका लागून थंय बोवाळ जातलो, ताका लागून ही तेंच्यांनी परती सील केल्या आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान. हो आरोंदा किरणपाणी ब्रीज आत्तां आमी पळोवन येयल्या. महाराष्ट्राची बॉर्डर त्या सायडीन सील आसा आणि आमची बॉर्डर ओपन ना. आमची बॉर्डर किरणपाणी सील आसा. हेजें कारण कितें तर हांगासरल्यान सकाळी सोडलेली खंय, पण त्या सायडीन महाराष्ट्रान आडवपाक लागले, ताका लागून ही परत बंद केल्या. किरणपाणी ही आतां टोटली बंद आसा. हांगासरल्यान कोणाकच वचपाक दिना, कारण हांगासरल्यान सोडले जाल्यार फुडें तांकां वचपाक मेळना, थंय बोवाळ जातलो. ताका लागून ही परती बंद केल्लेली आसा किरणपाणी. आतां हांव आरोंदा गेटीचेर आसा. आरोंदा गेट बंद आसा. आमची गोवा गेट चालू केल्लेली आसा, पण आरोंदा गेट तांकां अजून कलेक्टराची ऑर्डर नसल्या कारणान बंद आसा. जो पर्यंत कलेक्टराची ऑर्डर येना तो पर्यंत ही बॉर्डर महाराष्ट्राची आरोंदा बंद उरतली अशें तेंच्यांनी सांगलां. आरोंदाच्यान संदीप कामोलकर 365 खातीर. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामोलकर आनी दोडामार्गा वयल्यान महेश गोवेकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव.
विसावा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. अलाहाबाद उच्च न्यायालयान दोतोर कफील खान हांचे सुटकेचो आदेश जारी केला. कफील हांचे आड राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या खाला लायिल्ले आरोपय कोर्टान भायर मारले. तांचे आड रासुका लावप आनी ताची मर्यादा वाडोवप बेकायदेशीर आशिल्ल्याचे कोर्टान म्हटलां. 13 डिसेंबर 2019 वर्सा अलीगड विद्यापीठात CAA आणि NRC विरोधात भाषण दिवपाच्या आरोपाखाला UP पुलिशेन ताका अटक केल्ली. द्वेष पातळावपी भाषण केल्ल्याच्या आरोपाखाला राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत ताचे आड कारवाय केल्ली. तेन्नासावन कफील मथुरेंतल्या बंदखणीत आशिल्लो. फेब्रुवारीचे 10 तारखेर ताका जामीन मेळिल्लो, पूण मथुरा बंदखणींतल्यान ताका सोडूंक नाशिल्लो. दोतोर कफील खान 2017 वर्सा चर्चेत आयिल्लो. गोरखपूरच्या भलायकी केंद्रात एका सप्तकात ऑक्सिजनाच्या उणावाक लागून 60 परस चड भुरग्यांक मरण आयिल्लें. तेन्ना दोतोर कफील खानाक निलंबीत केल्लो. 13 ऑगस्ट 2017 वर्सा इन्सेफेलायटीस वॉर्डात सारकी सेवा दिवंक नाशिल्ल्याचोय ताचेर आरोप जाल्लो. तशेंच भलायकी केंद्र सोडून खाजगी सेवा दिवपाचोय आरोप जाल्लो. ह्याच प्रकरणात ताका अटक जाल्ली. उपरांत 25 एप्रिलाक 9 म्हयन्या उपरांत ताका जामीन मेळिल्लो. ताचे आड पुरावो नाशिल्ल्यान वैजकी सेवेत दुर्लक्ष केल्ल्याचो आरोप कोर्टान भायर मारलो. ब्युरो रिपोर्ट GOA365. गोंयांतलो पर्यटन वेवसाय बंद जाला. हो वेवसाय परतून केन्ना सुरू जातलो काय सांगू नजो. हे फाटभुंयेचेर ह्या वेवसाया कडेन संबंदीत आशिल्ल्यांनी रिणाची स्थगिती 3 म्हयन्यांनी वाडोवपाची मागणी केल्या. तशेंच रिणावेले व्याजूय माफ करचे अशें तांणी मागलां. पर्यटन वेवसाय ऑक्टोबर म्हयन्यात सुरू जालो तरी ते रिणाचे हप्ते फारीक करपाक शकनात अशें तांचें म्हणणें. लॉकडावनाचो पर्यटन वेवसायिकांकूच न्ही जाल्यार सर्वसामान्य लोकांकूय फटको बसला. कांय जाणांनी तांच्यो नोकऱ्यो वगडायल्यो. मंगळार दीस रेंट बायक, मोटारसायकल पायलट, रिक्षा धन्यांनी हाचे आड आवाज काडलो. लॉकडावनाक लागून पर्यटन वेवसाय फाटल्या 6 म्हयन्यांसावन बंद आसा अशें तांचें म्हणणें. की आमकां हो जो मॉरेटोरियम सोंपलेलो आहा, आमच्या CMान मार्च, एप्रील, मे एक मॉरेटोरियम घातलो. सेकंड मॉरेटोरियम जून, जुलय, ऑगस्ट जातलो. सो आमचो फर्स्ट आमचो डिमांड आहा आनी रिक्वेस्ट आमचे ऑनरेबल CMाक आनी तो 40 MLA की हो मॉरेटोरियम आनी एक 3 म्हयने वाडयचो. कित्याक सद्याक ट्युरिजम स्टार्ट जाल्लें ना आनी ट्युरिजम जर ह्या म्हयन्यान जावं नेक्स्ट म्हयन्यान जालें जाल्यार म्हाका दिसना आमी आमचे इन्स्टॉलमेंट पे करूंक पावतले. जो इंट्रस्ट लागता बँकेनी सद्याक लुटपाचें कशें स्टार्ट केल्लें आहा. कितलो इंट्रस्ट लायता म्हयन्याक 4,000, 5,000, 6,000, म्हाकाच 5,500 लायिल्ले आहा पर मंथ. आमी मेली केल्ल्यो, आमी पर्सनली मॅनेजरांक मेळ्ळे तरी आमकां लेटरां येयला थोड्या बँकेनसून, मॅसेजी येता. म्हाका सांग, हे कोविड-19 इंटरनॅशनली इंडियेक आनी गोंयाक इफेक्ट जाल्लो आहा. हितून जर बिझनस ना जाल्यार लोक खंयसून पयशे भरतले हे बँकेन पयलीं समजूंक जाय. सो आमच्या CMा कडेन रिक्वेस्ट आहा की हो मॉरेटोरियम वाडयचो आनी बँकेचो जो इंट्रस्ट लागता तो वे ऑफ करचो आमचो. ऑक्टोबरान जर ट्युरिजम जालो जाल्यार म्हाका आनीक तेच्या मागीर आनी 1-2 म्हयने पासून हो आमचो रिकवर जातलो इन्स्टॉलमेंट म्हाका दिसना. म्हाका इन्शुरन्स कंपनीक आमी मेल दिल्या की आमकां 1 म्हयन्याचो, 3 म्हयन्याचो आनी 6 म्हयन्याचो ऑपरेट दिवचो म्हणून. जसो LIC करता पळय त्या टायम ऑलरेडी युनायटेड इन्शुरन्सान 1 म्हयन्याचो आनी 3 म्हयन्याचो केलो. बाकीचे ICICI, बजाज आहा तेंच्यान अजून कांय करूं ना. चडशे ते येता कॅशलेस म्हणटा पळय ते येता. बाकीच्या कंपनी आहा पळय त्यो प्रॉब्लम करता, फकतून ती लागली बिल्ले प्रॉब्लम करता. सो ICICI, बजाज ह्यो कंपनी आहा पळय त्यो पास दिता. सो तेंच्यान अजून कांय करूंक ना. सो युनायटेडान ऑलरेडी आयज कॉल केला सगळ्यांच्या आमी ऑलरेडी केल्ले आसा. 1 म्हयन्याचो तुमी कितें आसा तो पे करचो. तो पूण पेमेंट करतना मातशें सुबेज घेता. 30 days आसा जाल्यार ते 43 डेजाचे एक्स्ट्रा घेता. पूण आमकां तो या सपोज एक 5-10 बायक्स आहा 2,000 पर बायकाक इन्शुरन्स येता. सो एक 10,000 तेंचे अशें दिसता की उदकान गेले कशें. ते कांयच म्हणजे कांयच फायदो ना. सगळे भायर व्हेल्ले अशें ते चड दुख्ख दिसता. आनी तिसरें की जे लोन्स आसा ते खुबशे लोन्स अजून चालू आहा. कांय कॉपरेटिव्ह सर्टिफिकेट ते थोडे काडटा, थोड्यांक मॉरेटोरियम दिला. दॅट वॉज वेल एंड गूड. पयलीं सरकारान दिल्लो 3 म्हयने, मागीर तो आनीक वाडयलो. पूण आतां तो परत चालू जाता 1 तारखेर अशें आयकलां आमी. सो आमी सरकाराक परत कॅलिगान सांगला तेच रिक्वेस्ट आसा की जर पुरो आतां स्टार्ट जावंक ना सिजन, जरी तर जालो पासून जाल्यार पयलीं गाडयो स्टार्ट मारप आमकां भांडवल जाय रेडी करपाक. त्या भायर त्यो दिवपाक वाडयले जाल्यार जोडटले, त्या भायर आमकां फुडें भरतले. पूण इतली जोड जावची ना कित्याक फूल स्विंग टुरिस्ट सिजन पिकअप घेवचो ना. जे फॅमिली पोसतात पळय तांकां बरोच त्रास जालोलो आहा. कित्याक तेंचे कडेन अशें आसता की 1-2 म्हयने चलोवंक शकता पूण 5-6 म्हयने काडपाक खूब डिफिकल्ट वयता.
आनी तेजे करून आयज आमकां टॅक्स आसा पळय तेजेर परत फायन भरची पडटा. आतां टॅक्स कित्याक पे करना तर कोणा कडेन पयशे ना म्हणून टॅक्स पे करना, पण मजा म्हणून टॅक्स पे करना अशें नासता. दुसरो म्हणजे हांगासर पयलीं बिजनस ना. आमी डेली वयता गाडी घेवन स्टँडार वयता, पूण जो इनकम जावपाक जाय आसता तसो इनकम जायना. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान संदीप कामोलकार. फरार उद्योगपती विजय माल्ल्याक 5 ऑक्टोबराक कोर्टान हजर रावपाचो निर्देश सर्वोच्च न्यायालयान दिला. तशेंच ह्या दिसा केंद्रीय गृह मंत्रालयाकूय न्यायालयात हजर रावपाक सांगला. विजय माल्ल्याचेर 9,000 कोटी रुपयांचो घोटाळो आनी मनी लॉन्ड्रिंगाचो आरोप आसा. सद्याक लंडनात आशिल्लो विजय माल्या भारतान केल्ले प्रत्यार्पणाचे विनंते आड लढो दिता. कोर्टाच्या आदेशाक पळो दिनासतना ताणें आपल्या चल्याच्या नांवाचेर $40 दशलक्ष हस्तांतरण केल्ले. ह्या आरोपांत दोशी आढळून आयिल्ल्या माल्ल्यान कोर्टात नियाळ याचिका दाखल केल्ली. ती याचिका भायर मारले उपरांत सर्वोच्च न्यायालयान हे निर्देश दिल्यात. 2005 किंगफिशर एअरलायन्साची सुरवात केल्ली. 2010 भारतातल्या 17 बँकांकडल्यान 9,000 कोटींचे रीण घेतिल्ले. 2016 लंडनाक पळून गेलो. सक्त वसुली संचालनालयान कोर्टात धांव मारली. गुन्यांवकारी घोशीत केलो. ईडीन माल्ल्याच्यो 2 मालमत्ता जप्त करपाचो यत्न केलो. ह्या नादींच माल्ल्यान त्यो मालमत्ता विकल्यो. गोंयांतलो किंगफिशर विला बँकेन 73 कोटींक विकलो. ईडीक माल्ल्याच्या इक्विटी मालमत्तेचो लिलाव करपाचो आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पूर्व लडाखातल्या पेंगॉंग सरोवर परिसरातले नियंत्रण रेषेचेर भारत आनी चीना मदीं तणाव निर्माण जाला. दोनूय वटेनच्या सैनीक पातळेवयली चर्चा चालू आसली तरी दोनूय देशांचे रणगाडे एकमेकांच्या फायरिंग रेंजीन आसा. चीनान कालाटोप दोंगराचे सकयल्ल्या वटेन रणगाडे आनी शस्त्रसज्ज वाहनां तैनात केल्यात. दुसरी कडेन कालाटोप वाठारात भारतय रणगाडे आनी तोफान सयत पुरायपणान सज्ज आसा. कालाटोप भारतीय स्पेशल फ्रंटियर फोर्साच्या ताब्यात असून वेगवेगळ्या जाग्यांचेर सैनिकांच्यो तुकड्यो तैनात केल्यात. परिस्थिती नियंत्रणात हाडपा खातीर ब्रिगेड कमांडर पातळेवयली चर्चा चालू आसा. 15 जूनाक गलवान चकमकीत भारताचे 20 सैनीक हुतात्मा जाल्ले. त्या उपरांत वादग्रस्त भागांतल्यान सैनीक फाटीं घेवपा खातीर भारत आनी चीना मदीं 2 खेपे सैनीक पातळेचेर चर्चा जाल्ली, पूण हातूंतल्यान कांयच साध्य जालें ना. चीनान अजूनय लडाखाच्या फिंगर एरिया, देप्सांग आनी गोग्रा भागांतल्यान सैनीक फाटीं घेवंक नात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. सुमार 2 म्हयन्या उपरांत जुवारीनगर कंटेनमेंट झोनांतल्यान भायर काडलो. भितरले 2 मायक्रो कंटेनमेंट झोन तशेंच दवरून प्रशासनान जुवारीनगर वाठार कंटेनमेंट झोनांतल्यान भायर काडलो. वास्को हो कोरोना व्हायरसाचो हॉटस्पॉट जावन राविल्लो, पूण सध्या कोरोना पुराय गोंयभर पातळ्ळा. वास्कोचो कांय भाग कंटेनमेंट झोन म्हूण जाहीर केल्लो. Juarinagar, our containment zone which was there, it has been converted into 2 micro zones. 2 धाकटे zones केल्या थंय. आणि since the cases were reduced to 0 in that containment zone, and over 63 days had passed since notification to give relief to people, it has been converted into micro zones, and subsequently we'll monitor the micro zones, and if subsequently there are no cases, then they will be denotified. Cases are not there. See, as per the guideline issued by the MHA and Ministry of Health and Family Welfare, it says that from the last date of recovery of any case, 14 days has to pass for denotification of the containment zone. So wherever 14 days have not passed from the date of recovery of the patient, those areas we have included into micro zone, and we have converted into 2 such micro zones so that major zone जे लोक आसा तांकां रिलीफ मेळटा. केंद्रान आंतरराज्य वाहतुकीवयले निर्बंध काडल्यात. कदंब महामंडळाचो अध्यक्ष सांगता तो केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या SOPची वाट पळयता. SOP आयल्या उपरांत कदंब बस सेवा सुरू करतलो अशें ताणें सांगलें. Stand by hai buses. We are waiting for the guidelines, MHA guidelines to operate the buses. And then after when the guideline comes, then the state government will have to make our own SOPs. So waiting for that. Okay. Sir, anything about the shuttle service that non-peak hours it is being closed? The shuttle service, आम्ही start केलं पण we are running into big losses. The KTC is the mercy of the government money way, and the salary is about 9.5 crores per month. So how to raise the money? So what we have decided to save fuel. Save fuel मग कसे non-peak hours आम्ही बसेस मध्ये कमी केले.
or we have stopped some buses. Like shuttle buses, we have non-peak hours bond केले. And 7 o'clock in the evening, we have stopped buses. Okay. Operation of buses. Lack of passengers during the non-peak hours. Passenger, 2 passengers, 3 passengers पड़ जाते पड़ता. Because they get save money, and money is all people only. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. विजनरी सोसायटीच्या कारभाराचेर थळावे लोक बेजार आसात. ही सोसायटी चलोवपी प्रशासकान कर्मचारी आणि खातेधारकांक भितर घेतले ना खंय देखून लोक बरेच चाळवल्यात. खातेधारकांक तांचे पयशे परत जाय. सोसायटीच्या कोलवा शाखेच्या कारभाराचेर थळावे लोक बेजार आसात देखून मंगळार दीस लोकांनी विजनरी सोसायटी भायर आंदोलन केलें. लॉकडावनाक लागून लोकांची आर्थीक येणावळ बंद जावन खर्च वाडला देखून लोकांक तांचे पयशे परत जाय. पांडुरंग परब हो एआरसीएस ऑफिसर आहा हिंगा गोमंतक विद्या निकेतन हॉला तेक सांगिल्ले तुमी नोटीस सर्व करता आनी तेजे बरयता वी वील टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेन्स्ट द स्टाफ म्हूण तूं आतां हे आज प्रेजेंट जालना ते स्टाफाचे कितें एक्शन घेतो काय म्हणटा सांगता ते आमकां पावर नाय आयको सांगता ते सांगता पांडुरंग परब सांगता आमकां कांय एक्शन घेवपाचो पावर ना. कळ्ळें हितून कितें काय म्हणल्यार हांव जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी बिल फारीक करपाक येयलें तेदो तेणी येदो बोर्ड मारला 13% इंट्रस्ट म्हणून हें करून आनी हांव गॉट अट्रॅक्ट आनी तेजे तितून पयशे घायले कळ्ळें वॉलिटा म्हणटा ते आनी सिलिना तेंकोडे आनी आतां म्हाका पयशे जाय मुगे चेड आहा ही आतां तेका फर्दर स्टडीज आहा ते पयशे हांवें सामान दवरलेले आनी आतां हांवें कितें करपाचें आनी तो म्हाका आतां सदांच डाटा इफ यू कॅन नॉट देन हांव आतां हितून डेस्परेशन वचपा आहा. ऑपरेशना लागून हांव म्हाका पयशे मागपाक येयलो. ऑपरेशन आसा ऑपरेशन आसा तेणें सांगिल्लें 1.5 लाख पडटा म्हणून मागीर हांव तेका लागून थिंग बँकां येयल्या सगलो लोक हिंग एकठांय जाला थिंग सांगताय म्हणजे तें फ्रॉड केला आनी पयशे तुमकां मेळपाचे ना आतां आनी तशें मुगे चेड्यागेले एक आजार आहा तेका मातशें चोडागे एक आजार आहा तेका लागून म्हाका पयशे घालता ते कितें म्हणटाय आतां तुगेले पयशे मेळपा नाय म्हणटा आनी आतां आमी कितें करपाचें जीव दिवपाचो वो तेंचे हें करपाचें आमकां तूं गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबल आतां कितें करपाचें तें आमकां सांगाय. अजूनही तुमकां पयशे मेळना तेतून ना ना पयशे मेळना. आतां भितर कितें आसा ओपन आसा आतां ओपन आहा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत. 4 महिन्याच्या लॉकडाऊना उपरांत आगापूर आणि तळावली मार्गावेली बस सेवा परतून चालू झाल्या. लॉकडाऊना उपरांत ह्या मार्गावेली बस सेवा बंद आशिल्ली. थळावे पंचायतीन हे विशीं कदंब महामंडळाक पत्र बरयल्या उपरांत ह्या मार्गावेली कदंब बस सेवा परतून चालू झाल्या. काल आमी काही ग्रामस्थांनी आगापूर ते फोंडे पर्यंत आमकां बशी ना म्हणून एक 365 एक बायट दिल्ली आणि त्याची आज दखल घेऊन सरकारान कदंबा सुरवात केल्ली आसा आणि हेज्या खातीर हांव आमच्या गांवच्या वतीन तेंचे सरकाराचे हांव धन्यवाद म्हणटा तेंचे आभारी आसा. तशेंच आतां जे प्रायवेट बशी आसा तेंच्यो ज्यो काही मागण्यो आसा त्यो तेणी मान्य करून सरकारान तांकांय आपले बशी सुरवात करून दिवचे आनी तांकां सांगचें की तुमी बशी सुरवात करा जे काय तेंचे जे काही मागणी ज्यो आसा त्यो तेणी सरकारान मान्य करून तांकांय आपले बशी सुरवात करपाक तांकां दिवचें. तेन्ना हे सगळे मान्य जातले बेगींतल्या बेगीन लोकांचे त्रास वाटावतले अशी आशा बाळगता. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.